बाबूश मोन्सेरात आणि मनपाचे 2 नगरसेवक कृष्णा शिरोडकार आणि प्रज्योत वांयगणकार हांणी जनहित याचिका सादर केल्या। पणजी मनपाच्या 2016 ते 2021 या 5 वर्षांच्या मुदती खातीर 13 मार्च 2016 वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा। ह्या वेंचणुके खातीर प्रभागांची रचणूक आणि नगरसेवकांची संख्या कितली आसतली ते बेगोबेग जाहीर करपाचो आदेश वेंचणूक आयोगाक दिवचो अशी मागणी याचिकादारांनी केल्या। तशेंच प्रत्येक विभागाची शीमरेषा, तातूंतल्या मतदारांची वळेरी आणि आरक्षणाची म्हायती मेळ्ळ्यार इच्छुक उमेदवारांक फायदो जावपाचो दावो याचिकादारांनी केला। राज्यांत 25 ऑक्टोबर 2015 जाल्ल्या नगरपालिका वेंचणुकेंत नगरपालिका संचालनालयान निमण्या वेळार प्रभाग आरक्षण आणि पुनर्रचणूक जाहीर केल्ल्यान खुबश्या जाणांक वेंचणुकेंत उबे रावपाक मेळूंक ना। असो प्रकार पणजी मनपा वेंचणुकेंत जावचो न्हय म्हूण उच्च न्यायालयान हस्तक्षेप करचो तशेंच डिसेंबर 2015 सोंपपाच्या पयलीं अशें आरक्षण आणि पुनर्रचणूक करपाचो सरकाराचो विचार आसल्यार ते जाहीर करपाचो आदेश दिवचो अशी मागणी मोन्सेरात हांणी केल्या। IDX वा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली।